नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। ताळगांव पंचायतीच्या 7 प्रभागां खातीर दनपार मेरेन 49.85% मतदान पंडलाच्या विशया वयल्यान सकाळ फुडें जाल्लो बोवाळ। फोंड्या कदंबा बस स्टँडा कडेन सापडली अनोळख्या बायलेची कूड। पुलीस घडणूक थळार दाखल, फुडलो तपास चालू। साखरे व्हाळ काणकोणा बंदुकीन फार भरतना जालो स्फोट, एकल्याक मरण। पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळाचेर दाखल, फुडलो तपास चालू। युकेत रावपी गोंयकारांचो इंडिया आघाडीक तेंको। आरजी म्हटल्यार बीजेपीची बी टीम देखून गोंयकारांनी चिंतून मारचें मत। युकेत रावपी गोंयकारांचो गोंयकारांक उलो। ह्यान फुडें इन्व्हर्टर बसोवपाक परवानगी सक्तीची। वीज ग्रीड कोडाक पाळो दिवप गरजेचें, तशेंच तांत्रीक म्हायती दिवप गरजेची। दिवचल दुर्घटणे उपरांत वीज खात्याची खर भुमिका। स्मार्ट बस स्टॉप पावसाळ्यात कितले थारतले फायदेशीर? प्रवाशांक पडला प्रश्न। रचनेत बदल करपाची गरज। आणि आता खबरो विस्तारांत। ताळगांव पंचायतीच्या 7 प्रभागां खातीर दनपार मेरेन 49.85% मतदान जालें। प्रभाग क्रमांक 8चेर लोकांनी सकाळच्यानूच गर्दी केल्ली। कामराभाटान सकाळ फुडेंच कांय कारणांक लागून बोवाळ जाल्लो। कामराभाटान पंडल घालपाच्या विशया वेल्यान सकाळ फुडेंच बोवाळ जालो। बुतासावन 200 मीटर पयस पंडल घालप आसता, पूण तांकां मात 100 मिटराच्या भितर पंडल घालपाक दिला आनी आमी विचारल्यार आमकां मात भायर पंडल घालपाक सांगतात। मामलेदाराक फोन केल्यार तोय कारवाईच्या मुडान दिसना म्हूण सेसील रॉड्रिगीजाचो आरोप। आतां मोरोड हांव वाडेवयले ओके सोसायटी आसा, सोसायटीचो बीन बरो रिस्पॉन्स आयला आमकां। सो या Panchayat election is my first time and it was really nice. It was like something which I always wished to have the ink on my hand, so I used to put marker and I used to roam when the election is to be there, and I used to tell everyone that even I have voted. Today I shouldn't because it's already proper ink, the actual ink is put, which I'm really happy for that. Hoping for the best. I would believe that development for the youngsters should happen first because they are the future generations, and then they will be able to carry on good work for the society in the future. Okay. It's very good that young candidates are coming in politics, but I wouldn't discriminate somebody being young or somebody being older. As long as the person is going to work for society, that's more than enough for us. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फोंड्या कदंबा बस स्टँडाचेर एका अनोळख्या बायलेची कूड सापडली। बंद आशिल्ल्या 2 बशींच्या मदीं ह्या बायलेची कूड मेळ्ळी। ही बायल 30 ते 35 पिरायेची आसून ती तिराळ उसगांव ह्या वाठारांतली आशिल्ल्याची प्राथमीक म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा। फोंडा पुलीस घडणूक थळाचेर दाखल जाल्यात, फुडलो तपास चालू आसा। नमस्कार। फोंडेच्या शापूर फोंड्या हांगाच्या कदंबा बस स्टँडाचेर आज एक अनवळखी बायलेची कूड मेळ्ळ्या। हांगा बंद करून दवरलेले 2 बशी आसा, त्या बशींच्या खाचीक ती डेड बॉडी मेळ्ळ्या बायल मनशेची। पिराय सादारण 30 ते 35 वर्सांची आसतली। थंयच्या थळाव्यां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही कूड जी आसा ती तिराळ उसगांव वाठारांतले ते बायल मनशे जी फोंडे वाठारांत खूब फावटी तिका भोंवतना खूब जाणांनी पळयल्या। ती नक्की कितें काम करताली कितें तें कांय खबर ना। तिजें मरण म्हणजे तिका कशें मरण आयलें, एटॅक येयलो जावं तिच्या फाटल्यान कितें घातपात जाला हेची अजून म्हायती मेळोंक ना। फोंड्या पुलीस ते घटनास्थळाचेर पावले आनी तांणी फुडलो तपास चालू केला। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शेखर नायक। आयतारा फांतोडेर काणकोणा एक धक्कोदायक प्रकार घडलो। साखरे व्हाळ काणकोणा विल्सन फर्नांडीसाक दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें। आतां हो नेमको प्रकार कितें तें कळपाक मार्ग ना। कांय जाण सांगतात ते प्रमाण बंदुकीन फार भरतना स्फोट जावन ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळाचेर पाविल्ल्यान तांच्यांनी फुडलो तपास आतां सुरू केला। सक्रेवाळ काणकोणा विल्सन फर्नांडीसाक आयतारा फांतोडेर दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें। विल्सन काणकोणा सक्रेवाळ वाठारांत बार चलयतालो।
शेनवारा मध्यानराती विल्सनाच्या बारान कामाक आशिल्ल्या मनायान आपल्याक उठयलो. भायर येवन पळयता जाल्यार विल्सन रक्तान माखलेल्या अवस्थेत पडिल्लो आपल्याक दिसलो. कळाव करिनासतना विल्सनाच्या बायलेक आनी पुलिसांक फोन करून कळीत केल्ल्याचे बाराच्या धनयान सांगले. तशेंच गोपा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विल्सनाच्या कुडी कुशीक गांवठी बंदूक आनी कारतुसी सापडिल्ल्यो. आतां हो नेमको प्रकार कितें तें कळपाक मार्ग ना. कांय जाण सांगतात ते प्रमाण बंदुकीत फार भरतना स्फोट जावन ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. तुमची बाद न्ही हय तुमी चलोवपा दिल्ले विल्सन काल कितें जालें एक्झॅक्टली? एक्चुली रातची 12 हांव उठलो. 12 उठून उठलो भितर गेलो आनी वचून दिलो. तेजे नंतर तो तेगे माने उल करून लागलो म्हाका विचारल्यार. मागीर हांव उठलो. हांव भायर रुमान न्हिदलो. हांव उठून हांवें म्हणल्यार पात्रांव बॅटरी घेवन यो मागीर बॅटरी घेवन दोगांय येयले. दोगांय येयले जाल्यार हो असो उंच पडले कडेन आहा. विल्सन हय विल्सन. मागीर तेणें ताका अशें हाती धरलो आनी पळयतलो. पळयतलो तेगे सगळें रगत ताका सकयल. मागीर तशें हें केलें मागीर ते बायले फोन केलो. बायल मडगांव उरता भायर मडगांव उरलो. बायले आपयली मागीर पुलिसांक फोन केलो. पुलिसांक फोन केलो. पुलिसांक फोन केलो. पुलीस येयले आनी मागीर बायलांनी येयली. मागीर एम्बुलन्स येयली. एम्बुलन्सान मागीर घेवन गेले. हें केन्ना सुमार आतां हें आयज फातोडे ती आज फातोडे आयतारा फातोडे चारांक सुमार आसले बी थंय रक्त पडले पळय रक्ता सगळे पुलीस वयताले. कितें कितें मेळटा मागीर तें म्हाका कांयच खबर ना. तेगे सगळे हें गोबरां पडलें न्ही तो. थंय सकयल हय तोंडा सगळे गोबर लागलेलो आसलो. विल्सन फेर्नांडीस हो एक पणसुले काणकोणचो एक भुरगो जेणे हे सक्रेवळ काणकोण हांगा एक बार गेले 2 म्हयन्या पयलीं चलोवपाक घेतलेलें. काल राती अशी एक घटना घडली की 3:30 वरांचेर तो विल्सनाचो जो बारा वेटर आशिल्लो त्या वेटरान बार मालकाक उठयलो आनी सांगलें की विल्सन हांगा ह्या गाडयेच्या सायडीच्यान पडलेलो आसा म्हणून. तो जेन्ना टॉर्च घेवन पळयलो की विल्सन रक्ताच्या थाळ्या सकयल पडलेलो आशिल्लो. त्याच बरोबर आमकां कांय सोर्सां कडल्यान अशी म्हायती मेळटा थळाव्या सोर्सां कडल्यान की ते सायडीच्यान कांय गांवठी बंदूक आनी कारतुस्यो पडलेल्यो आशिल्ल्यो. ताका लागून एकंदर हे परिस्थिती संशयास्पद दिसता. गांवांत हेजे बद्दल वेगळे वेगळे तर्क वितर्क काडले वतात. सध्या काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो पंचनामा करून फुडलो तपास करतात. युकेत रावपी गोंयकारांचो इंडी अलायन्साक तेंको. दक्षिण गोंयचो उमेदवार विर्यातो फर्नांडीस हो राष्ट्रप्रेमी, ताका आमी तेंको दिता. RGP BJPची बी टीम हें आमकां आतां कळून येलां. देखून गोंयकारांनी चिंतून मत मारचें असो उलो युकेत रावपी गोंयकारांनी मारला. We are standing here to support Captain Viriato and Indian Alliance in Goa. Firstly, Captain Viriato is a nationalist, and second, he is a congressman. We don't want chronic capitalists to rule Goa and use our resources for the benefit of few people. Indian Alliance support करपाक बरें कारण हांव आरजी घाल्लोलो आनी आरजी नासतना हांवें जायती व्हिडिओ काडले आनी जेन्ना हांवें व्हिडिओ काडले न्ही हांवें सदांच मरे मनोजाक वयर दवरलेलो. बट ऑल ऑफ सडन जेन्ना आरजीची मिटींग आसलोली हंसलो मार्केट प्लेस हांव मरे मिटिंगेक मरे जेन्ना तूं लोकांक कन्विन्स करता आरजीक सपोर्ट करपाक त्या टायमाचेर मरे लोक जायती क्वेश्चन करता तूं तेजेर कितकून ट्रस्ट करता. हांवें जायते जाणां अशी कन्विन्स करून मरे तांकां आरजी वदन हाडलोले आनी व्हिडिओय हांवें जायती काडलोले. पण ऑल ऑफ सडन कितें जालें हांव थिंगा मिटिंगेक सर्टन क्वेश्चन हांवें घायले म्हणजे लोक जे म्हाका विचारता न्ही हांवें ते तांकां विचारले. व्हेरी फास्ट म्हाका रोखडो ते मिटींग काबार जातोरी तेणी म्हाका हितून भितर घायलो कमिटीन घायलो एज ए ट्रेजरर म्हणून. आनी ट्रेजरर म्हूण घालतोरी नेक्स्ट मिटिंगेक म्हाका त्या हितूंतलो कमिटींतलो काडलो. हांवें प्रेसिडेंटाक विचारलें की म्हाका कित्याक लागून काडलो काय म्हणून. तर तो म्हणपालो तुका म्हणपालो कॉर्डिनेटर म्हूण घायलोलो. हांवें म्हणलें पळय म्हाका कॉर्डिनेटर म्हूण घालूं ना ट्रेजरर म्हूण घायलोलो तर तुका खबर ना काय म्हणून. ना आपूण नको. हांवें म्हणलें तूं प्रेसिडेंट तूं कसो नको. सो हितून म्हाका कितें तरी फिशी दिसपाक लागले. आतां तेका लागून तेन्ना सावन हांव भायर सरलो तितूंतलो कित्याक म्हाका तेंचेर भरवंसो ना. एकल्याच्यान मरे गोंय सांबाळपा जायना.
आमी सगळीं एकठांय जावपा जाल्यारूच ते गोंय सांबाळटवा जाता. पूण तितून एक दुखाची खबर हिंग कितें पळय, जो आपण गोंय सांबाळटा म्हणटा न्ही, जो मनोज परत सगल्यांक घेवन वयता, हांव कोणाक कांय म्हणना, बट म्हाका दिसता तें सांगता हांव. अशें करून गोंय सांबाळपा ना, हो गोंय फोडटा काय दिसता म्हाका. एक्चुअली ही जी टार्गेट जी हेका कोत्ताय न्ही, कोणाक विर्यातूक कोत्ता जो मनोज, जायते हांवें व्हिडिओ पळयल्या, तो बी टीम म्हणटा हेजी बीजेपीची. पळोवपाक गेल्यार मरे तशें दिसता, तो मोदीचेर केन्ना उलयना, तो अमित शाहाचेर कांय उलयना, तो प्रमोद सावंताकूय कांय म्हणना. मनोज सांगता सो कितें सांगता, रिजनल पार्टी हिंग आहा, खूंय पंजाब आहा, दिल्ली आहा, आपणाच्यान कित्याक वचना. बाबा तुगेले पर्सेंटेज आहा ती 10% आहा, कोणूय सांगतलो तुवें वचप न्ही म्हणून. हांवें पासून हिंगा आमचे RG मेंबर आहलो तांकां पासून सांगलोले, मनोज तर MP इलेक्शनाक वयता कॉन्टेस्ट करपाक जाल्यार तो बी टीम म्हूण BJP म्हूण प्रूव जातलो म्हणून. आनी हे हांवें तांकां पयलीं सांगलोलें, तेन्ना तेणी म्हाका सांगलोलें मनोज बसपाना म्हणून इलेक्शनाक. आतां कित्याक बसता बाबा, तो रुबट आहा, तो हांव नका, हांव तेका कांय म्हणना, हांव तेका कांय वडकोना, तेणी पासून मातशी चिंतचें, हांव तेका पासून कांय म्हणना, पूण तुमगे सुप्रीम आहा तो सारको ना. स्मार्ट सिटींतले स्मार्ट बस स्टॉप उबारपाचें काम नेटान चालू आसा. प्रवाशांक खातीर उबारिल्ल्या ह्या स्मार्ट बस स्टॉपांची रचना पळयली जाल्यार पावसाळ्यांत ते कितले स्मार्ट थारतले काय असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. पळयात खासा रिपोर्ट. कला अकादमी कुशीक स्मार्ट बस स्टॉपाचो एक मॉडेल उबारला. ह्या बस स्टॉपाची रचना पळयली जाल्यार हो बस स्टॉप पावसाळ्यांत कितलो फायदेशीर थारतलो काय म्हणून प्रस्न उपरासले बगर रावना. गोंयांत कितलो पावस झडटा हें आनी तुमकां वेगळे तरेन सांगपाची गरज ना. घोग्यांनी पडपी पावसान हो बस स्टॉप कशे पद्दतीन प्रवाशांक भिजपा पासून वाटयतलो काय. माथ्यार पाके आसा, पूण जी वावजड मारता ताचे पासून प्रवाशी कशे सुरक्षीत उरतले तेच कळपाक मार्ग ना. दुसरे वटेन ह्या बस स्टॉपान बसपा खातीर जी वेवस्था केल्या ती प्रवाशांची सोय लक्षात घेवन केल्या काय होय एक प्रस्न आसा. बसपा खातीर एक स्मार्ट बाग घातला खरो, पूण ताचेर जाणटे लोक बसतले काय हाचो विचार केल्लो आसत म्हूण दिसना. हो आसा स्मार्ट सिटीचो स्मार्ट बस स्टॉप. हो एक आतां रेडी जाता, ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा बस स्टॉप. एक मॉडेल बस स्टॉप म्हणपाक शकता की स्मार्ट सिटीन कसलो बस स्टॉप येवपा आसा हाजे वयल्यान कळटा. हो आमी कला अकादमी कडेन आसा आनी हांगा जर हे बस स्टॉपाची हे पळयत जाल्यार बस स्टॉप पळोवपाक बरो दिसता, पूण ताची फंक्शनलिटी पळोवची पडटली की कितलो जे कम्युटर आसा जे प्रवास करता तांकां कितलो युजफूल आसतलो ते सामकें इम्पॉर्टंट आसा. सो हांगा CCTV कॅमेरा लायिल्ले आसा, सो सेक्युरिटी खातीर दृश्टीन बरें आसा आनी पळोवपाकूय बरें दिसता. पूण ही एक मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा तांच्यांनी सगळो हे दाखयल्लो आसा, हे सगळे कलर कोडेड बस रूट आसा वेगवेगळे. सो आतां फुडल्या म्हयन्याक एक्चुअली फाटल्या म्हयन्याक हे नवी सिस्टम सुरू जावपाक आशिल्ली कलर कोडेड बसीस पणजे सिटी भितर इलेक्ट्रीक बसीस. त्यो बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी वर्क सद्याक तांच्यांनी पोस्टपोन केल्लें आसा. सो जेन्ना ते जातले मे बी फुडल्या म्हयन्यान ताचे फुडल्या म्हयन्या जेन्ना कलर कोडेड बसीस पणजे सुरू जातल्यो तेन्ना हे तांचे वेगवेगळे रूट आसतले. सो लोकांक कळटलें की ह्या त्या कलर कोडा प्रमाणे खंय खंय बस रावतली आनी कशी वतली हे हांगा फूल तांच्यांनी मॅप दिल्लो आसा. ही गोश्ट बरी आसा. आनी त्या शिवाय हांगा तांचे कितें तरी डिस्प्ले येवपा आसतलो, तो अजून जावना रेडी. आनी हांगा 2 गोश्टी कितें तरी आसा ज्यो येवपाच्यो आसा. पूण जो मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट हातूंत भितर आसा ती म्हणजे हे बसपाची जे सीट आसा ते सामके अनकम्फर्टेबल आसा. कारण म्हाका दिसना स्पेशली जे सिनियर सिटीजन बी आसा तांकां ते हाजेर कशे बसतले म्हाका खबर ना. इट्स व्हेरी अनकम्फर्टेबल. आनी दुसरी गोश्ट खटखता ह्या बस स्टॉपाची स्मार्ट बस स्टॉपाची ती म्हणजे गोंयांत 4 म्हयने भरपूर पावस आसता आनी तो पावस चड आसता. सो ह्या बस स्टॉपान हे कंप्लिटली ओपन आसा. सो ह्या हातूंत भितर हो बस स्टॉप लोकांक पावसा पासून कसो प्रोटेक्ट करतलो म्हाका खबर ना. कारण हांगा जर बसलो जाल्यार डेफिनेटली पावजड मारतली आनी हांगा दर्यो लागींच आसा. सो हांगा पावजड खूब मारपाचें आसा. सो कंप्लीट मनीस भिजून वचपाक शकता, ताका पावसाचे पासून कांय प्रोटेक्शन मेळपाचें ना. सो हो कितलो स्मार्ट आसतलो तें आमकां मागीर कळटलें आनी मागीर ताका कितें तरी आनीक एडिशनल कितें लावन तें बुरशेपणां जावपाची शक्यता आसा. सो आतांच कितें तरी तांणी स्मार्ट सिटी वाल्यांनी उपाय घेवन हे पावसाचे गोंयांत जे 4 म्हयने पावस पडटा ताजे हे घेवन हांगा पावसा पासून लोकांक प्रोटेक्ट करपा खातीर कितें तरी उपाय काडचे पडटले.
आनी हो बस स्टॉप खरंच स्मार्ट हें दाखोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुडचडे बाजारांतल्या फुटपाथीची परिस्थिती धोकादायक जाल्या. फुटपाथीच्या गटाराची धापणी निखळिल्ल्यान चलतल्यांक भितर पडपाची भिरांत उप्रासला. फाटीं एक जाणटी बायल ह्या गटारांत पडून तिचें नाक आपटून तिका दुखापत जाल्ली. कसली दुर्दैवी घडणूक घडच्या पयलीं ही फुटपाथ सारकी करची अशी शिटकावणी बाजारांतल्या दुकानदारांनी दिल्या. हेजेर आतां हो पॉयंट तूं स्टेशन हे पळय थंय फुटात दुकान थंयचो ही पळय सायड आसा ही पॉलिटिक्स हे हांगा पॉलिटिक्स चलता. हे मुद्दम आतां इतली वर्सां हेका कोणूच हात लायना आनी पळय हे हांगा मातशी उस्तिला आनी त्यो फातरी परत सारकी घालपाच्यो कित्याक पळय तीग जाण एक जाणटे पडोन बावडी सामकी कित्याक नाक सुद्दां आपटालें असलें आनी कोण केअर ना हांगा. म्युन्सिपाल्टी बी सगळे न्हिदले हांगा. म्युन्सिपाल्टींतल्यान सगळे कितें पळय हें पळय चल्लां हे हुकुमशाहीच्यान पास्ट ती हुकुमशाही जाली कुडचडे. कोण कोणा विचारतलो ना. रस्ते पळय आमगे सगळे फोंडोन सगळे कितले जाण पडटात आनी आमचे सारके सिनियर सिटीजन आसा ते स्कुटर चलयतात. आमगे हाड घोळघोळोन आमगे आतां जवळ जवळ 10 वर्सां लायफ कमी जाला. कोण विचारपा ना. टॅक्स घेता हार्ड टॅक्स घेतात हां कचऱ्याच घेता हेजे घेतात ते घेतात पूण कितेंच म्हणजे सुदारण म्हणजे कांय ना हांगा. आनी मुद्दम आमकां थोड्या सूट घेता हांगा मुद्दम. तुमची किती डिमांड आसा? आमची डिमांड हें पब्लिका खातीर पब्लिकाक पब्लीक टॅक्स फारीक करतात पब्लीक आनी पब्लिका जर तुमी फारीक करतात तें तुमी सारकें करपा जाय. तुम्ही लोकांक फुटी शिकोवनाका. तुमगे कमिशन घेवन तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिता ते सारके सुपरवायझर कोण आसना हांगा हां तुमगे पर्संटेज घेता हे मोकळे जाता सगळे. कोण सुपरवायझर कांय ना हांगा आनी कांयच पळोवपाक कांयच ना हांगा. कोण ना आवो बापूय हांगा. तें लायफ हजार्ड हे नाक मारले जाल्यार अशें पळय वयर सकयल आसा सेम लेवलार ना. दीस इज सिटी. पंचायत एरियेक एक वेळा चलतालें. हे दीस इज म्युनिसिपल एरिया सिटी. ह्या एरियेक अशें मेन प्रायम एरियेक अशें दवरप हें मुर्खपणाचें लक्षण. हांव आसा कुडचड्या मार्केटाक आनी तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान जे फ्लेवर्स आसा जे टर्नर आसा मार्केटाक एक रस्तो एक वन वे आसा ही आनी ही जी आसा स्ट्रेट वयता आनी ते गाडी कॅन टर्न आनी तुमी पळोवंक शकता हे जे पेवर्स आसात ते कशे आसात ते एक भितर गेल्ले आसात आनी 50 मिटराची जी फुटपाथ आसा ती हांगा काबार आसा आनी काबार जाता थंयच खंय तरी हे पेवर्स काडून दवरले आसा आनी ते बॅलन्स खंय तरी वयर सकयल जाता त्या कारणान हांगा कितलेशेच जाणटेले लोक आसा हे हांगा पडोन तांकां जखमी जाल्ले आसा. तरी सुद्दां कुडचड्या वयली जी कुडचडे काकोडा म्युनिसिपल कावन्सील हेजे खंय तरी एक्शन घेना आनी हांगा पळोवंक शकतात की हे असले जे परिस्थिती जी आसा सरकार म्हणटा खंय तरी डेव्हलपमेंट जाता पूण असो हो डेव्हलपमेंट खंय तरी जे कुडचड्या लोक आसा येता वयता तांकां तरी म्हारग पडटा. तर सरकारा कडेन हांगा जे शॉप ओनर आसा तेंची डिमांड आसा जाता तितले बेगीन ही जी फुटपाथ आसा ती सारकी करून दिवची. तेजे सारके पेवर्स घालचे जेणे कोणाकूय जिवीत आनी या कोणाक जखमी जावपा ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. सध्या स्थलांतरीत केल्ल्या दिवचल तालुक्यातले कारापूर सरवण पंचायतीचे कार्यालय आता नव्या जागेत व्हरपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. सध्याची जागा अपुरी आणि गैरसोयीची आशिल्ल्यान पंचायतीन हो निर्णय घेतला. पंचायतीचे कार्यालय बेगीनूच नव्या जागेत व्हरतले अशें सरपंच तन्वी सावंत हांणी कळीत केला. आमी आमची जी आतां तिस्कार जी पंचायत आसा ती आमी शिफ्ट करपाची आसा आनी आधार हॉस्पिटला कडेन आमी रावजी गांवकर हेजे अपार्टमेंटार व्हरता कारण हांगासर आमकां जर मंथली मिटींग घेतले जाल्यार आमचे कडेन सुवात ना. 11 वॉर्ड मेंबर हांगा बसूं शकना. तशेंच लोकांची खूब गैरसोय जाता कारण तलाटीक बसतले जाल्यार हांगा जागो ना सो तलाटी आमचो मामलेदारान बसता. सो लोकांक कितें जे डॉक्युमेंट्स आहा ते मामलेदारान दिवचे पडटा. ती गैरसोय जावची न्हू म्हणून आमी आतां आमची पंचायत आधार हॉस्पिटला कडेन रावजी गांवकर हेजे अपार्टमेंटात शिफ्ट करपाची आसा. म्हणजे म्हाका दिसता हे सद्या आहा ती टेम्पररी सद्यासाठी टेम्पररी पूण हांगा कितें बरें आसलेले लागीं तिस्क पण कशें आहा की लोकांची गैरसोय जावंक उपकारना. वॉर्ड मेंबर बसतले जाल्यार जागो ना आमकां
परत तलाटी बसलो जाल्यार जागो ना आनी गैरसोय जाल्ली आसा आनी पावसाचें बी आतां हें आसा ताका लागून हांगा भरपूर त्रासूय फुडें जावपाचो आहा ताका लागून आमी ती पावसा पयलीं शिफ्ट करतली. दिवचल तालुक्यातल्या कारापूर सरवण पंचायती खातीर नवी इमारत बांदतात. पंचायतीची पयलींची इमारत मोडून ते जागेत नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आसा. पंचायतीची पयलींची इमारत मोडिल्ल्यान फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलीं पंचायतीचें कार्यालय कारापूर तिस्क वाठारात एके ल्हानशे जागेत स्थलांतरीत केल्ले आसा. जे जागेत पंचायतीचें कार्यालय स्थलांतर केल्ले आसा ती जागा अपुरी आनी गैरसोयीची अशी आसा. जागा अपुरी आनी गैरसोयीची आशिल्ल्यान वेगवेगळ्या कामा निमतान ह्या कार्यालयात येवपी लोकांची सामकी अडचण जाता. पंचायत मंडळाची बसका लेगीत घेवपाक मेळना. तशेंच तलाठी कार्यालय उगडपाक लेगीत जागा नाशिल्ल्यान सध्या दिवचलच्या मामलेदार ऑफिसात बसून संबंधीत पंचायतीचे तलाठी कामकाज पळयतात अशें कळटा. लोकांची ही अडचण मतींत घेवन आता हे पंचायतीचे कार्यालय नवीन जागेत व्हरपाचो पंचायतीचो विचार आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आधार हॉस्पिटल वाठारात नवी जागा सोदून लेगीत काडल्या. सरपंचा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या 15 दिसां भितर पंचायतीचे कार्यालय नवे जागेत व्हरतले अशें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केरी फोंड्या शेनवारा राती स्वयं अपघात जालो. दुचाकीचो लायटीच्या खांब्याक धक्को बशिल्ल्यान आडकोण बाणास्तारीच्या रजत सतरकार ह्या 21 वर्सां पिरायेच्या पुलिसाक जाग्यारूच मरण आयलें. अपघातात मरण पाविल्लो चलो हालींच पुलिशेंत कॉन्स्टेबल म्हणून भरती जाल्लो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. सध्या मी आता आर्ल केरी हांगसरल्या सातोड्या ह्या गांवांत जंय राती 2 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो. एका स्वयं अपघातात एक तरणाटो पुलीस म्हणजे नव्यानच भरती जाल्लो पुलीस रजत अशोक सतरकर व अडकोण बाणस्तारी तळें हांगा रावपी तो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काल राय हांगा तो फुटबॉल एका व्हॉलीबॉल मॅचीक गेल्लो. तो राती परतता आसतना 2 सुमार तो दुचाकी वयलो ताबो सुटलो काय कोणें ताका धडक दिली हें अजून कळोंक ना. हांगा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हांगा एक लायटीचो खांबो आसा. ह्या खांब्याक तिची धडक बसली आनी ताका आगटाक मरण आयलें. सध्या हो रस्त्या वयलो लायटीचो खांबो सामको भिरांकूळ परिस्थितीन आसा. रस्त्याक तेंकून आसा. हांगा आनीकूय अपघात हेज्या पयलीं हांगा जाल्ले आसा. थळाव्यांची मागणी आसा जाता तितले बेगीन हो खांबो हांगसरल्यान हालोवचो आनी जी जिवीत हानी जाता जो अपघात जाता ते टाळचे. गोमंतक टीव्ही खातीर सातोडे केरीच्यान शेखर नायक. जुवारी न्हंयच्या पात्रात बुडून लोटलेच्या मॅथ्यू कुलासो ह्या दादल्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मॅथ्यू न्हंयच्या पात्रात नुस्तें धरपाक गेल्लो तेन्ना ताका बुडून मरण आयलें. आपलो घोव घरा येवंक ना म्हणून जेन्ना ताची बायल ताका सोदपाक गेली तेन्ना मॅथ्यू बुडला म्हणून ताका कळ्ळें. वेर्णाच्या उजो पालोवपी जवानांनी ताची कूड उदकांतल्यान भायर काडली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास मायणा कुडतरी पुलीस करतात. काल रासय गांवांत एक वायट घटना घडली. थंयचो स्थानीक मॅथ्यू कुलासो 57 वर्सां बुडून मेलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे अशें की मॅथ्यू आपल्या घरा शेजारा आशिल्ल्या न्हंयचेर नुस्तें मारपाक गेल्लो आनी थंय ताचो बुडून ताका मरण आयलें. जेन्ना ताची बायल तो मॅथ्यू घरा कडेन आयलोच ना म्हणून सोदपाक गेली तेन्ना तिका कळ्ळें की तो बुडला म्हणून. थंयच्या स्थानिकांनी रोखडेच मायणा कुडतरी पुलिसांक आपयले. मायणा कुडतरी पुलिसांनी वेर्णा फायर स्टेशनाचे फायर फायटरांक आपयले आनी तांणी ताचो शोध चालू केलो आनी रोखडीच मागीर ताची कूड थंय बुडिल्ली कूड तांणी वयर काडली आनी आतां फुडलो तपास मायणा कुडतरी पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मोलकानी. काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार संविधान सुरक्षीत उरतलें, मात विरोधक सत्तेर आयले जाल्यार संविधानाक घातक थारूं शकता असो भंय आरपीआय कांबळे गटाचे गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित कोरगांवकर हाणें उक्तायला. संविधान बदलपाची भाशा करपी फुडाऱ्यांचो तांणी निशेध केला. तशेंच आरपीआयचो काँग्रेसीक पुराय तेंको आसा आनी आमी गोंयांतले काँग्रेसीचे 2 सीट वेंचून हाडपाक वावुरतले अशें शेनवारा सांजे दिवचले जाल्ले पत्रकार परिशदेंत अमित कोरगांवकर हाणें स्पश्ट केलां. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबासाहेबांचे आम्ही अनुयायी आणि आम्ही बहुजन समाजाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात जाल्यार जे संविधान जे आसा अशें म्हटलें गेलेलें आसा. बीजेपीचे खूब लोकांनी म्हटलेलें आसा भायल्या राज्यांत की संविधान जे आसा ते बदलूंक जाय,
हे करपाक जाय ते करपाक जाय तेचेर काँग्रेसान प्रतिक्रिया दिलेली आसा ते आमकां लागना. आमकां संविधान कसोय करून प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी ह्या संविधानाच्या संरक्षणा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाचें ठरयलेलें आसा आनी आमकां विश्वास आसा की जर काँग्रेस आनी जी अलायन्स जर ती येयली जाल्यार ह्या संविधानाक कसलो धोको ना. आनी जर दुसरी जर ऑपोजिशन पार्टी जर येयलेली आसा जाल्यार आमकां पर्सनली दिसता की ह्या संविधानाचेर एक आघात कसो जावंक शकता. आमी हें म्हणना पण म्हणून ते प्रोटेक्ट करपाक आमचो पयलो कर्तव्य आसा जे आमकां बाबा साहेबांची संविधान दिलें आसा. 75 वर्सां ह्या संविधानाचेर आमी सुरक्षीत आसा आनी ती जर बदलपाची भाशा जर कोण करता ताचो आमी निशेध करता. ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक ह्या दोनूय सिटां खातीर आमी काँग्रेसा वांगडा वावरतले आनी अशी आमी आशा करतले की जे आमचे उत्तर गोंयचे आनी दक्षिण गोंयचे जे कॅन्डिडेट्स आसात बऱ्यांतले बरे कॅन्डिडेट्स दिलेले आसा इंडियन नॅशनल काँग्रेसान. ॲडवोकेट रमाकांत खलप जे उत्तर गोंयचे आसा आनी कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हे सुद्धा एक आर्मी नेव्हीतले फिल्डांतले कॅन्डिडेट काँग्रेसान दिलेले आसा. हे जे मॅनिफेस्टोन जे दिलेले आसा आनी सपोर्ट करता तेजें कारण हें आसा की हांगा फर्स्ट पॉयंट जे आसा ते म्हादय नदीक लागून आसा. पण हो जो आसा काँग्रेसान ह्या फावटी जी आतां काँग्रेसची सत्ता आसा कर्नाटकान आनी जर गोंयांत ती येयली जाल्यार काँग्रेसान वचन दिलेलें आसा आमकां की आमी म्हादय नदीक प्रोटेक्ट करतले. सो हो एक बऱ्यांतलो बरो पॉयंट आसा. दुसरो पॉयंट असो आसा की जे कितें कोल जे वास्को जे लोक आरडटात कोल म्हणून तर त्या कोल ट्रान्सपोर्टेशनाचेर सुद्दां रेस्ट्रिक्शन्स हाडटले. हे सगळे गजाल्यो आमी ते जे काँग्रेसचे मेंबर्स आसा तेचे कडेन डिस्कस केलेले आसा अँड दे हॅड एश्युअर्ड अस दॅट दीस ऑल पॉयंट्स जे मॅनिफेस्टो आसा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्युअरली ह्या मॅनिफेस्टोच्या बेसिसचेर काँग्रेसाक सपोर्ट करता. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.